तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा। जो कोण सत्मन येना ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें। सत्मणतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली। म्हजे नांवीं ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना, आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले। अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोमया जेजूक सर्गार उबारून घेतलो। थंय देवाचे उजवे कुशीं ताणें बसका घेतली। पूण ते इकरासन भायरसन वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले, आनी सोमी तांचे सांगाता वावरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरा बराबर घडलेल्या खुनांनी ताणें तांची शिकोवन थीर केली।